यशवंत विद्यार्थी भाग्यवान तरणाटे जेंका आज सिम कार्ड्स मेळटात ताणे एक बऱ्या पद्धतीन म्हणजे तुमचेर जो शासनान विश्वास दवरलेलो आसा, ट्रस्ट, ताका खंय तडा वचूंक जायना हाची काळजी घेवंक जाय. हेचो वापर ज्युडिशियसली जावंक जाय. हेच्या वापरांतसून गोंयचे तरुण मंडळी ही रिस्पॉन्सिबल आसा. गोंयची तरुण मंडळी हेचो वापर हो आपलें ज्ञान वाडोवपाक, ज्ञान समृद्ध करपाक करतलो, आपले शैक्षणिक वापरा खातीर करतलो, बँकिंग ट्रान्झॅक्शना खातीर करतलो अशी हांव अपेक्षा करता. आणि ह्या सरकारान म्हणजे मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल जेन्ना पयले सरकार 2002 गोष्ट जेन्ना आमी कॉम्प्युटरांनी सुरू केल्ले, मागीर लॅपटॉपाचेर आयली गजाल, इट वॉज अंडर सायबर एज. आता आमी गोवा युवा संवाद योजने सकल आज दुसरे योजनेत आमी धुकळतात युवांक. हातूंतसून मोठ्या प्रमाणावर सायबर लिटरसी जाता, आमी IT सेवी जातात, लिटरसी येता, आमचे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन आमी हातूंतसूनच करतले. पण हे सगळे करत असताना आनीक 2 गजाली हे सरकार करता आनी फुडें वचत आसा. एक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आमी तुवें हाडटात, ताची पूर्ण तयारी जाल्ली आसा, जमीन ताब्यांत आसा, डेव्हलपमेंट चालू जाल्ली आसा, जे कन्सल्टंट घातलेले आसात. आणि दुसरे, IT पार्क आमी चिंबल करतात. म्हाका दिसता ह्या दोनूय गोष्टी खातीर आजची ही जी योजना आसा ती खूप उपयुक्त ठरतली. आणि सायबर एज आणि युवा संवाद ह्या दोनांच्या माध्यमातून जो हांगा IT सेवी युवा वर्ग तयार जाता, तांची भवितव्याची व्यवस्था करपा खातीर हे दोनूय प्रकल्प आसात, हे आमी लक्षात दवरुया. काही ठिकाणी अशा प्रकल्पांक विरोध करणारी जेन्ना मंडळी तयार जातात तांकां परस्पर युवकांनी उत्तर दिवंक जाय अशी म्हजी अपेक्षा आसा. ते सगळेच सरकार करतलो, सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतला, त्यामुळे लेट द गव्हर्नमेंट फायट इट आउट अशें आसूंक जायना. सरकारची योजना ही युवकांच्या भवितव्या खातीर आसा. आमचे फुडली 5 वर्सां जी सरकारची आसतली ती केवळ आणि केवळ युवकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीरच आसतली. फुडलो आमचो जाहीरनामो जो आसतलो हो पूर्ण जाहीरनामो हो यूथ ओरिएंटेड आसतलो. आणि त्यामुळे आयच्या दिसा परत एक फावट त्याची ही पूर्व तयारी